Bapa आमचो तूं उपकारताय आमची मोदेचे सुखदाताय ओगोळून दिवस दाखो आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगूत जाता सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून ताचीच मुक्ती आपली करून जेसू वरवीं तुका बसून जेसू वरवीं जिवीत जोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगूत जाता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं तुकाय जेजू करपाक माय मोगाचो युकाराचे मिसाचे बलिदानान आज किरीत भाशेन ह्या मिसाचे बलिदानान 2 इंतेसां पयले इंतेसां आज देवाक दिन वाचतां चॅसलर लोबो आपल्या जल्माच्या दिसा किरीत भाशेन देवान ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून ह्या तरणाट्याक बरे तरेन आपलें मार्गदर्शन करून आपल्या फुडार बरे तरेन ताणें करूंक देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागुया तशेंच मागुया आज आपलो पयलो जल्माचो दीस समरुमता शॉन मॅथ्यू डिसोसा आपले जल्माचो दीस समरुमतना देवान ताचेर ह्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घालो म्हूण ताचे खातीर मागुया दुसरे इंतेसां सोंपलेले आगुस्टिनो फेर्नांडीस किरीत भाशेन सासणाचो विसव दिवन सर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण ताचे खातीर मागुया आमचे फिरगोची खातीर आमी 400 वर्सां भितर सोदतात तेन्ना अदीक फिरगोसकाराक कशें आमकां जिवाड करूंक राखूंक मागुया आमच्या देशा खातीर मागुया अदीक आनी अदीक मतदान जालां जंय मतदान जालां थंयसर मनशां मदें शांती वचूं आनी जंय मतदान जावपाचें आसा थंय अदीक आनी अदीक लोकांनी आपले निर्णय शांतीतायेन विचार करून मतदान करूंक तांकां कृपा आनी बोड मागून घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आयज आमी भाग्यवंत मातियास धर्मदूत हाची परब करता जुदास कार्योतान जेजूक घात घेतलो पूण ताजो रिकामो जागो भरून हाडचो म्हूण भगवंत पेत्रून सांगलें आनी उपरांत दोग मनशांक मुखार घालूंक आनी सोर्त मातियासाचेर पडून ताका ह्या बारांच्या जोम्यांत एकवटायलो तर आयज आमी मागुया जे आपोवणें देवान आमकां दिल्लें आसा तें बरे भाशेन आमी करूंक आनी हे भाशेन देवाक महिमा दिवंक आमी वावरुया जायते फावटी आमी चुकलां म्हूण आमी दूख धरून पातकाचें बोगसणें मागुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तणाव विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच अकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर
सोमिया काकुतकोर सोम्या ककुटको महिमा देवाकूच स्वर्गी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया स्वर पदवेदा देवा बाप्पा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे त्या पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. भाग्यवंत मातयेसाक दोन दुतांच्या जम्यांत घेवंक तुजे उगोनीत जानवायेन तुवें निर्मिलें. तूं आमकां दिताय त्या आपोवण्यांक पालो दिवन आमचे सगळे जिणेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें गोवाय दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर आनी सर्गार तुज्या विंचलोल्यांच्या जम्यांत आमकां घे. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेत आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी बाबा भयणींक उलोवन पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलोलो. तांणी म्हणलें, बाबा भयणीनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदीं फुडें सांगून दवरलेलीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पाळून येवंक जाय आसलीं. आमचे मदलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मुणयारपणान ताकाय वांटो मेळ्ळलो आसतनाय तरी जेजूक धरून आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्त्रोंताच्या पुस्तकाचेर अशें बरयलेलें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तातूंत कोणूच रावूं नये. ह्या भायर अशेंय बरयलेलें आसा, ताचो कारबार दुसरो घेवं. देखून सुम्या जेजू आमचे मोदें भोंवतालो तेदना म्हणजे जुवांवाचें स्नान दितालो तेदनातान जेजूक स्वर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यान जे आमचे सांगाती सगळ्या काळार आसले तांतलो एकल्याक आमचो वांगडी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो गोवाय जावंक आमी विंचून काडूंक जाय. तांणी 2 जाणांची नांवां सुचयलीं. बारसाबास म्हणलोलो जुजे आड नांवान प्रमाणीक आनी मातायेस. आनी ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या, सगल्यांचीं काळजां तूं वळखताय, तर आपल्या जाग्यार वचूंक जुदासान सोडलो तो मुन्यारपणाचो वावर आनी दोन दुतांचें काम करूंक ह्या 2 भितरलो कोणाक तुवें विंचून काडला तो आमकां दाखय. तेन्ना तांणी सोडती घाल्यो आनी सोर्त मातायेसाक पडली आनी ताका 11 दोन दुतांच्या जोम्यान भितर काडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, आपले पोरजेचें कुंवरा मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सगळीं बरोबर म्हणुया, आपले पोरजेच्या कुंवरा मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवांची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओचीत जावं. आमचो जबाब, आपले पोरजेच्या कुंवरा मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. उदेंती तान अस्तुमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव ओचीत जावं.
सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पोर मोळबा वयर ताची मोहिमा आमचो जबाब आपले पोजेच्या कोंरा मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपल्या उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तान वळो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. आमचो जबाब आपले पोजेच्या कोंरा मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळांक शेणांतलो वयर काडटा. कोंरा बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोरजेच्या कोंरा मदें ताका बसयता. आमचो जबाब आपले पोरजेच्या कोंरा मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. हांवें तुमकां विंचून काडल्यान तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यांत. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकोर नकलो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, थोकतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवेन बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा, तुमकां एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. इगोर्जेन भितर सरतना हांवें भायल्यान जायतीं सोबीत सुंदर फुलां पळयलीं आनी फुलां किल्लोनात. कोणें तरी ताका रोयलां, ताका उदक घायलां, ताचो परमस केला आनी ह्याच खातीर तीं फुलां इतलीं सोबीत सुंदर पळोवंक संतोश भोगता. हेच भाशेन आमचें आपोवणें आमी किल्लोवंक जाय, वाडोवंक जाय, थोकस घेवपाक जाय. तेन्नाच हें आपोवणें आमचें घट जाता अशें हांव म्हणटा. कित्याक हे फिरगोचीचो म्हाका जायतोच मोग ह्याच इगोर्जेंत हांव
जेन्ना इस्कॉलान शिंकतालो 1982 पास आवट जाल्लो तेन्ना सायकलीन 2 वर्सां हांव वास्कोतावन येतालो, सायकल लायतालो वयर आनी उपरांत सकयल येवन मिसांत हाजीर जातालो. आनी ह्याच खातीर देवान म्हजें हें आपोवणें की लायलें आनी घोट दवरलें आनी ह्याच खातीर आयज हांव मिशनरी पाद्री जावंक पावलो. आनी आमची संस्था पिलाची संस्था भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक भेटयलेली संस्था आनी ही फिरगोजूय भाग्यवंत शावेराच्या नांवान आटापलेली आसा. तर ह्याच खातीर हांव देवाक दिनवासता आनी हे भाशेन वेता थंयसर देवाचें उतर आयज पयसुल्ल्या गांवांनी हांव परगट्टा. आयज नदर मारल्यार हांगासर जबरशीं भुरगीं दिश्टी पडनात, साम यूथ भुरगीं जायते समर कॅम्प हे हांगा थिंगा आमी थकोस घेवन तांकां धाडटात. पूण इगोर्जेंत जें आमकां मेळटा, देवाचें उतर मेळटा, जेजू क्रिस्त प्रसादान आमकां येता, हातूंत आमी घोट जाता, भावार्थी जाता. तर केलीतपणी आयज आमी भाग्यवंत मातियासी परब कोत्ता. म्हजो भावूय आसा एक मातियास आनी आमी पळयला हो भाग्यवंत मातियास जेजू सांगाता जेन्ना जेजूचो बावतीजम जाल्लो तेन्ना तावन जेजू स्वर्गार गेलो तो दुसऱ्या शिश्यां सांगाता आसतालो. ही वॉज एन एनोनिमस डिसायपल आमी म्हणूंक जाता. ताची वळख नासली पूण तोय शिश्यां वांगडा आसतालो. जायते शिस जेजू सांगाता भोंवताले, जायत्यांनी जेजूक सोडून दिलो पूण हो शीस ताच्या जेजू सांगाता आसलो. आनी जेजू स्वर्गार गेलो ताचोय तो गोवाय आसलो. आनी ह्याच खातीर भाग्यवंत पेद्रू म्हणटा जो मनीस सुरवातेक तावन शेवटाक पर्यंत आसलो तो आमी वेंचून काडूंक जाय. आनी तो आपलेंच मन परगट्टा आनी दुसऱ्याचो सहकारान ह्या दोग मनशांक मुखार घालता. इट डजंट शो एनी फेवरेटिजम. जमातीक एकठांय करून तांकां मुखार घालता, देवाक उलो मागता कित्याक देव सगळ्यांचीच काळजां वळखता आनी म्हणटा तुवें विंचला तो आमकां दाखोवन दी. गॉड इज ऑलरेडी चोजन, तूं दाखय आमकां. आनी सोट गायल्या उपरांत मातियासाचें नांव तांकां मेळटा आनी तो तांच्या जोम्यांत एक जाता. सो आमी बरे क्रिस्तांव भावार्थी जाता जाल्यार जेजू सांगाता सदांच भोवंक जाय, चलोवंक जाय आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय. Those who believe in the resurrection, their lives are beautiful because we believe after death we will rise again. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत सोबे माजार लोकांक दाखयता, गोवाय दिता तसलें जावंक जाय. We should not be like dead people. We believe in the risen Lord. आनी जायते पावटी आमकां मनान लोक मानतलो ना मानतलो. We can be anonymous disciples walking this way with the Lord. आनी एक दीस देव आमकां आमचें नांव परजोलतलो. तर आयज आमी जेजूक चिकटून रावुया, ताच्या मोगांत रावुया. आनी जेन्ना आमी जेजूच्या मोगान आसता तेन्नाच आमी बरीं फुलां बरीं फळां दितल्यो आनी सोबे माजार आमी आमचें नांव परगट जातलें. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39. C26. Blessed. Sogna Gesù ti con
म्हज्या भाव भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमेत आमच्या राखेपण शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बापा सर देण्याच्या दातारा, भाग्यवंत मातियेस, तुज्या धर्मदुताच्या परबे दिसा तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दोयेन मानून घे. आनी भावार्थांत थीर रावन उतरान आनी देखीन आमचे भोंवतणच्या लोकांक तुजे सोडवणेच्या संदेशकार जावंक तुजी करपेची घोटाय आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काल जावं वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पावता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओ यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काली आनी सर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी गोठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बल्लाच्या वैभवान उत्सर्गीत वा जय जय. सर्वेस्पराची नांवीन येता ताका जय. उत्सर्गीत वा जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या बडनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमचे गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनः शिवोनपणाचो बरोवस्त धरून मेल्यान ते आमच्या भावभयणीची काकूत कर तांकां तुजी इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तां शेंपूर चोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगितल्या पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक बापाचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोवंक आनी चडोवंक आनी सवे माजार देवाक आमी गोवाय दिवंक की जेजू आमचो धनी जिवन जाला हीच कृपा मेळूंक तें जेजून शिकयल्लें मागणें आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं तुजो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवण जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वर्षान वत्रेकता तर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर अखांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूणचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शेले संवसार पाप काडटली शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सूर्या देवाच्या भितरेच्या म्हाका पावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन जेवणाक येयात बाबूय खोशी बसात म्हज्या खोडी रोखतात खोशी दादोस जायात म्हज्या जेवणाक
येयात बाबोन कोशी बसात म्हज्या कुडी रोखतात खुशी दादोस जाया जेजू जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे मुंडो मोडून वाटात जीवन भरून वचत तुमी सुंडो जायात दुसऱ्यां जीवन भरप मुंडो मोडून वाटात जीवन भरून वचत तुमी सुंडो जायात दुसऱ्यां जीवन भरप जेजू जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे प्रार्थुया सर्वेस्परा बो काकलुत्सार बापा ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत मातेसाचे विनवणेन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यांनी भर आनी जेजू खरेपणी वळखतात तसली ताची साक्षीदारां आमकां कर संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करून तुज्या देण्याचें आनी आमच्या साक्षीपणाचें सुबां पीक आमकां मेलूं आनी सर्गी तुज्या भाग्यवंतां बरोबर सासणीक उजवाडाक आमी पावूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार बाबा भयणीनो आमचे मुखार आसा आयचो मुखेल यादनीक फादर रॉकी रॉड्रिगीस पंजाबाच्या प्रांतांत तो वावर करता पिलास संस्थेचो किरीत भाशेन ताच्या वावराचेर आनी ताचेर देवान आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी किरीत भाशेन मागुया आमचे फिरगोजेन जायते पावटी तो येता जशें ताणें सांगलां ते भाशेन ल्हानूच आसतना इस्कॉलाक येताना मोग ताका आमचे फिरगोजीचो आमचे फिरगोजी भाशेन बरी आपोवणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागुया गायन घेवया F21 पेज नंबर 95 F21 आयकोल्या पुत्राच्या उजवाडां संवसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या उण्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय एका मोगान आनी बाबातान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळून दुनिया एका मोगान आनी बाबातान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटे